लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन तुम्ही पयलें आसतली। म्हाका दिसता सगळे आयज काल उलोवपाक लागले की ज्या टायमार तुमी मंत्री आशिल्ले, CM आशिल्ले, त्या टायमार तुमी गुंडगिरी आहा ती सामकी नश्ट केल्ली गोंयच्यान। म्हणजे व्हडले व्हडले गुंडांक तुमी काडून भितर उडयल्ले आनी आतां पयलें जाल्यार तुमी सिच्युएशन कशें आहा आनी तुमी त्या टायमार केल्ले तें आतां शक्य ना काय कितें जावं त्यो गोश्टी आतां जावपाक शक्य ना? ह्या विशयी आमचे होम मिनिस्टर जे आसा, मुख्यमंत्री आसा, ते हेजे सगळे तरेचे उपाय काडटले आनी काडल्या तेणें आनी गोंयची ताका काळजी आसा आनी हे ताका लागून ते काळजी लागून अशें कोणी गुंडगिरी करता, कोणा मारता करता, सगळे तरेचे ते ताणें आपले हे आसा मशिनरी वापरलेली आसा। एज ए होम मिनिस्टर आनी एज ए चीफ मिनिस्टर केल्लें आसतलें आनी ते काम करतलो, बरें करतलो आनी कोणाक आमी सोडपाचें ना। इवन आता कालूच हे जो आहा MLA काँग्रेसीचो आनी वेंजी 12 मिनिस्टरा पैकी कोण तरी म्हणटा मास्टर मायंड हा रामा काणकोणकराक जो एसॉल्ट केल्लो आहा तितून, म्हटल्यार 12 म्हणटो 12 मिनिस्टरांची नांवां आयली। तुमचें कितें म्हणणें सर? हांव ना सर, आतां बाकी ते विचारचे पडले। हय ना, पण कालच्यान एकलो रिएक्शन दिवपाक लागला की आपूण ना तूं ना अशें म्हणून। हांव ना म्हणजे तुमी खबर आसा आनी हांव आसपाना तुमकां खबर आसा जनतेक गोंयची खबर आसा। सर त्या टायमार ते आतां लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन आतां कित्याक जावपाक शकना? आतां गुंडागिरी कित्याक बंद जावपाक शकना सर? म्हणजे आतां सद्या ज्या पद्दतीन मारपाक लागले आनी हे ते झगडी चाल कोण सुटपाची ना। ओके, येस।